नमस्कार. हांव सुचिता येळेकर. प्रुडंट मिडियाच्या पंचपक्वान्न ह्या कारवाईन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज हांव 2 डिश दाखोवपाची आसा. सगळ्यात पयल्या डिशचें नांव आसा ड्रम्स ऑफ हेवन. आमी खंयच्याय हॉटेलान जेन्ना वता तेन्ना स्टार्टर म्हणून जेन्ना कितें चॉयस येता तेन्ना नॉन वेजान आमी सदांच चिकन लॉलीपॉपूच मागयता. तो ल्हानांक आवडटा, व्हडल्यांक आवडटा, सगळ्यांकूच आवडटा. आणि त्या लॉलीपॉप करून मागीर जेन्ना आमी दुसऱ्या हितून जे आमचे शेजवान सॉस आसा तेतून जेन्ना आमी घालता तेकाच म्हणटा आमी ड्रम्स ऑफ हेवन. हे आमी जे करपाचें आसा तेका सुरवातीक आमकां हे चिकन लॉलीपॉप करतली. तेका जे चिकनाचे विंग्स आसतात त्याच्या पासून हे लॉलीपॉप्स करतात. हे लॉलीपॉप आमी घराय करूं शकता विंग्स हाडून, नाजाल्यार खंयच्याय चिकन शॉपान वचत आनी तांकां जर म्हणत जाल्यार हे लॉलीपॉप आमकां रेडीमेड मेळटा. आनी मागीर आतां हांव तुमकां दाखयता की ह्या हेका आमी कितें कितें घालपा जाय तें साहित्य. हो आसा मैदो, हो आसा कॉर्नफ्लॉर, मीठ, मिरची पूड, सोया सॉस, चिली सॉस, आले लसणाची पेस्ट आणि अंडे. हे पयलीं आमी लावून दवरतले ताका अर्दवर आनी त्याच्या नंतर आमी मागीर तळून ताचे लॉलीपॉप करतली. आणि लॉलीपॉप जातकूच मागीर आमी तातून हे शेजवान सॉस, चिली सॉस आणि लसूण, कांदो, मिरपूड हे सगळें आमी घालून मागीर टॉस करतली. अशें आमी आज करपाचें आसा. सो सुरवातीक हांव तुमकां दाखयता की ह्या चिकनाक कितें कितें लावपाचें तें. हांव पयलीं सोया सॉस घातलो, त्याच्या नंतर हांव ही जी मिरची पूड आसा ही काश्मीरी मिरची पूड आसा, ती हेका तिखसाण नासता म्हणून हांव ही फक्त कलराक लागून आमी सगळी घालतात, चड तिखसाण नासता तेका. आणि हांव चिली सॉस घेतला, रेड चिली सॉस आसा हो. ही आसा आले लसणाची पेस्ट. हे मीठ घातलां हांवें आणि त्याच्या नंतर हांव हे मैदो थोडो घेता आणि हो आसा कॉर्नफ्लॉर. आणि त्याच्या नंतर हे जे अंडे आसा हे अंडे हांव घालता तेतून. आणि हे सगळे साहित्य हांव आतां हेका ह्या चिकनाक वेवस्थीत लावून घेता. हे प्रत्येक जे चिकनाचे आसा तेका आमी असे सगळे वेवस्थीत लावून दवरला. हे आता आमी अर्दवर तरी मॅरिनेटेडाक दवरुया, म्हणजे तेका व्यवस्थित सगळे लावून जातले. आता हे जे चिकनाक आमी लावून दवरले अर्दवर जालो आणि आता अर्दवरान आमी हे आता तळपाक येता. ते तळता आसतना आमी जर एकदम अशें घातले न्ही जाल्यार सगळे सकल चिकटून रावता. म्हणून आमी घालता आसतना अशें मातशें अशें फिरून अशें करून घालपाचें आसता. नुस्त्यापेक्षा चिकनचे स्टार्टर्स करपाक बरे पडटा, कारण चिकन 12 म्हयने आमकां मेळत आसता. आणि हांव जी ही डिश करता हेतून जितले सामान आसा ते आमचे सगळे घरान आसता, म्हणजे मुद्दाम आणि कितें हाडपाची गरज नासता. हे जे आसा आले लसणाची पेस्ट किंवा सॉस वगैरे हे सगळे चिली सॉस, सोया सॉस हे प्रत्येकाच्या घरान असताच. असे वेगळे असे कांयच हाडपाची गरज लागना. हे
हे घालतकूच 2 मिनटां आमी ताका अजिबात हात लावना आनी मागीर 2 मिनटां नंतर हांव आतां ताका टर्न करता. हे आता सगळे आमी तांबडे जायसर तळून घेतल्या. अशे कुरकुरीत जावपाक जाय. हे सगळे आमचे जाले चिकन लॉलीपॉप. तुम्ही असे सुद्धा खाऊ शकता आणि हांव ह्याच्या फुडची स्टेप म्हणून सॉसान टॉस करून घेता, म्हणजे ते आणि रुचीक लागता. आता हे आमी जे लॉलीपॉप करून दवरल्या ते हांव हो जो शेजवान सॉस आसता तेतून हांव टॉस करून घेता. ताका लागून हांवें पयलीं तेच तेल घेतले जे आमी चिकन तळपाक घेतिल्ले तेतूनचे तेल हांवें घेतले. तेतून हांव आतां ही बारीक चिरिल्ली लसूण घालता. हे जे लसूण आसा ती बरी परतून घेवया आमी, कारण लसणीचो स्वाद बरो आसता. आता हांव हेतून थोडो कांदो घालता. हेतून हांव शेजवान सॉस घालता, इल्लो सोया सॉस घालता, एकूच चमचो घालता आणि टोमॅटो सॉस घालता. हे शेजवान सॉस आणि टोमॅटो सॉस दोन्ही हांवें 2-2 चमचे घेतले आणि सोया सॉस मात्र हांवें अर्दो चमचोच घेतला. हेतून थोडीशी हांव मिरपूड घालता आणि मीठ घालता. हे मातशे शिजसर आमी एका वाटीन थोडे कॉर्नफ्लॉर घेता हांव आणि त्याची स्लरी करून घेता. ही स्लरी घालतकूच ताका सगळी दाटसाण येता. म्हणजे आमी हो जो सॉस करता तो घट्ट जावपाक आमकां बरेपण त्रास जायना. ते शिजून घेवया आमी. आणि आता तुम्ही पळयत जाल्यार पयल्या पेक्षा आता बरी दाटसाण आयलेली आसा. आणि आता हे दाटसाण येतकूच आमी हे जे चिकनचे लॉलीपॉप करून दवरलेले आसा ते हांव सगळे तेतून एक एक सोडटा. आणि हे करता आसतना गॅस मातसो व्हडलोच दवरपाचो. अशें परतून घेतले की त्या चिकनाक सगळे कोट जावन रावता. आणि आमची ही डिश रेडी आसा. वयल्यान फक्त आमी थोडे हे व्हाईट तीळ आसा ते घालता आणि हे स्प्रिंग अनियन घालता. आता ही ड्रम्स ऑफ हेवन ही डिश रेडी आसा. स्टार्टर म्हणून खावपाक ही खरेंच खूब बरी डिश आसा. लॉलीपॉप तर आमी सदांच खाता,
पण त्याच्यापेक्षा ह्या सॉसान जर टॉस करून खायचं जाल्यार आनी त्याची मजा येता. ही डिश आता रेडी जाल्या खावपाक. आतां हांव तुमकां दाखोवपाचें आसा मँगो मस्तानी. एक तर आंब्याचे दीस आसा, भुरग्यांक सुटी आसा, भुरग्यांक सद्दां सारकें कितें ना कितें तरी लागता. ते मँगो मस्तानी जी आसा ती सगळ्यांकूच आवडटा, ल्हाना पासून व्हडल्यां पासून सगळ्यांकूच आवडटा. गरमीय भरपूर जायत आसा, ताका लागून थंड हे जायच म्हणून हांव तुमकां दाखयता मँगो मस्तानी. हांव तुमकां साहित्य सांगता. थोडे दूध लागतले. हो मँगोचो पल्प आसा. हे मँगोचे धाकटे धाकटे कुडके करून घेतल्या आणि हे व्हॅनिला आईस्क्रीम आसा आणि हे थोडे आमचे नट्स घेतल्या, टुटी फुटी घेतल्या, चेरीज घेतल्या. आता तुमकां दाखयता हांव की ही जी आसा हो पल्प हांव एक काडला. हो पल्प हांव ह्या मिक्सरान घालता. ही फार इजी रेसिपी आहे आसा. हो पल्प हांवें काढून घेतला आणि त्याच्यानंतर हे जे आसा व्हॅनिला आईस्क्रीम ते हांव हेतून घालता. आणि थोडे दूध घालता आणि मातशें मिक्सरान हांव वांटून हाडटा. हे आता हांवें सगळें मिक्सरान वांटून घेतलां. आता ह्या 2 ग्लासांनी हांव सुरवातीक थोडे आंब्याचे पीसेस घालता. थोडे आईस्क्रीम घालता तातूंत, व्हॅनिला आईस्क्रीम. हे टुटी फुटी घालता हांव आणि काजू आणि पिस्त्याचे हे सगळे काप आसात. आता परत वयल्यान हांव आईस्क्रीम घालता. परत थोडी टुटी फुटी घातली आणि परत बदाम आणि याचे काप घातले आणि एक एक चेरी घातली. मँगो मस्तानी रेडी आसा. आज आम्ही 2 डिशेस केल्या. एक केल्या ड्रम्स ऑफ हेवन केल्या आणि दुसरे आम्ही केल्या मँगो मस्तानी. आणि दोन्ही डिशेस इतल्यो सोप्यो आसा आणि रोखड्यो जावपाच्यो आसा. मुद्दाम वचून हॉटेलान आमी सदांच करता, पण हॉटेलाच्या पेक्षाय ह्या घरान करत जाल्यार त्याच्या अर्ध्या किमतीपेक्षाय कमी किमतीन आमी करूं शकता. आणि मँगो मस्तानी तर ह्या मँगोच्या दिसांनी जावपाकूच जाय घरान. फार इजी आसा आणि फार सोपी, कांयच कठीण ना. ताका लागून हे दोन्ही डिशेस तुमच्या फुडें दवरल्या आणि तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंट मिडियाचे आणि सगळ्यांचे माझ्या वतीन आभार मानता. थँक्यू.